स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन। आज आम्ही मस्तो राजकुंवर हो इयत्ता दुसरेचो पाठ वाचूया। एक राजा असलो। राजा भोवच गुणी असलो। सगळी प्रजा सुखी आसची म्हूण राजा वावुरतालो। राजाचो एकलोच पूत एकलोच आपुरबायेचो म्हूण राजकुंवराचे खूब लाड जाले। लाडान वाडिल्लो राजकुंवर हट्टी जालो, मस्तोय जालो, तो कोणाची पर्वा करिना जालो। एक दीस राजकुंवर घोड्यार बसून भायर सरलो। चलून चलून घोडो थकलो, रातूय जाली। राजकुंवरान तेच सुवातेर रातचो राबितो केलो। शिंयाचे दीस राजकुंवराक शीं खावपाक लागले। शिंयान जीव बेजार जालो, ताका न्हीद पडना जाली। राजकुंवरान बरोबरच्या शिपायकाक हुकूम केलो, चल रे, जळोव हाड आनी धग घाल। शिपायकान चारूय दिको हाडिल्ल्यो, पूण ताका जळोव मेळपाची आशा दिसली ना। तो तसोच परत आयलो। महाराज, चारूय दिको पळयलो, पूण जळोव मेळ्ळो ना। तेवटेन एकूच घर आसा, ताची धणीन आसा एक म्हातारी। मागीर घराकूच उजो लाय आनी धग घाल। धग जाय म्हणल्यार जाय। पूण महाराज, ते बाबडे म्हातारेक आसरो ना जातलो, तिची पर्वा कित्याक करता? चल घाल उजो। शिपायकान घराक चूड लायली। म्हातारेन खूब विनवणी केली, पूण राजकुंवरान ती कानार घेतली ना। घर लासून गोबोर जालो। म्हातारी उबंतर पडली। सकाळच्या पारार राजकुंवर आनी शिपायक घरा परतले। दुसऱ्या दिसा म्हातारी राजकुंवराची कागाळ करपाक राजागेर गेली। आपली दैना राजाच्या कानार घाली। राजान दरबार भरयलो। राजकुंवराक दरबारा मुखार आपयलो। राजान ताका प्रस्न केलो, राजकुंवर, म्हातारेचो आरोप मान्य आसा तुका? राजकुंवरान तकली सकयल घाली। म्हातारीच्या घराचो गोबोर केलो मरे, तिका घर बांदून दियात। राजान शिक्षा फर्मायली। रोखडोच प्रधानान हुकूम सोडलो, ज्या शिपायकान घराक चूड लायली तोच शिपाय घर उबारतलो ना। राजान प्रधानाक आडायचो, शिपायाक हुकुमाचो ताबेदार। खरो दोशी राजकुंवर। राजकुंवरच घर बांदतलो एकलोच, ही शिक्षा समजुती न्हय, हो राजकुंवराक धडो। राजान प्रजेक सूख दिवपाक जाय, कश्ट दिवपाक जायनात, हाची राजकुंवराक देख मेळटली, तो शाणो जातलो। राजकुंवराचे दोळे उक्ते जाले। त्याच दिसा राजकुंवर म्हातारेगेर गेलो। आपूण जावन घर बांदपाक लागलो। म्हातारी खुशाल भरीत जाली। म्हातारेची खोशी पळोवन राजान केल्ल्या उपदेशाचो अर्थ ताका कळ्ळो।